हाय सगळ्यांक नमस्कार. हांव तुमगेल पातोळी. आजी हांव तुमकां सगळ्यांक एक मैथॉलॉजी स्टोरी म्हळ्यार पुराण कथ सांगता म्हूण आयला. आमगेले हिंदू धर्मांत कोट्यानुकोटी देव देवते आसात. आमकां हे देवाले कथ गोत्तशे भारी लायक. तुमकां गोत्तशें म्हणजे राम कृष्ण अशें पुरो, विष्णु रूप अशें पुरो, कल्की अवतार अशें पुरो, वामन अवतार, सकड अवताराचे आनी हांव हे चेडवांक हे मुखांतर सांगचे प्रयत्न करता आसा. फुडें सकड आमगेल मम्मा जेवा अण्णम्मा हे सकड काणी सांगतशी जाल्यार आत्ताचे बिझी लायफांत कोणाकय टायम ना जावंक गेला. चेडूं तांगेले इतल्याक मोबायलांत बिझी आसता ते तांणी कसं पळयता आसा म्हूण पळोवचेक वरें आमकां टायम आसना. तशी देखून हे प्रयत्न मुखांतर आमी चेडवांक आमगेले हिंदू पुराण कथ सांगता म्हूण लेखिल्लो आसा. हे प्रयत्नाक तुमगेले सगळ्याले सपोर्ट मस्त अगत्य आसा. तुमी आमकां एनकरेज केले तितले आमकां आनीकय असल व्हिडिओज मस्त करता म्हूण जाता. देखून तुमी हे पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करनी जाल्यार एक सबस्क्रायब करा ती. तशींच तुमकां आमी करचे व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार एक लायक करा ती. तुमकां कसलेय अभिप्राय असल्यार कमेंट सेक्शनांत घाला ती. व्हिडिओ सुरू करूया ना, ऐकया ती. आज हांव तुमकां सांगचे भायर सरलेले काणे रामायण. रामाले एक अवतार. राम म्हणजे देव कोणाक गोत ना सांगा, सगळ्यांक गोत आसा न्हय. आता अयोध्यांत राम मंदिर वरें निर्माण जाता आसा, हे भारी खुशी विषय. रामदेव धर्मांत परस्पर समान भावनेंत सुमार वर्ष काल अयोध्येंत राज्यभार केलेलो. त्या अयोध्ये गांवाक रामराज्य म्हण सांगतात. ते रामराज्य म्हळ्यार थंय कोणाक रोग नाशिल्ले, अकाल मरण नाशिल्ले, चोराले भंय नाशिल्ले, क्रूर जंतू विषबाधे कसले नाशिल्ले. प्रजे सकड नेಮ್ಮदीर जीवन करता आशिल्ली. पुरा कडेन रामाले वर्णन करता आशिल्ली. हे रामायण भक्तीन तुमी आयकल्यारी जावं पठण केल्यारी कितले पाप केलेले आसल्यार वरें ते पाप कर्म नाश जावन वता म्हण सांगतात. हे वाजूत देखून देवानुदेवते तांणी प्रसन्न जाता ती म्हण सांगतात. जायत आमी हे रामायण काणी स्टार्ट करूया. चेडवानो मन देवून आयकू का? हांव तुमकां मागीर एक क्वेश्चन दिता. ते क्वेश्चनाक तुमी उत्तर कमेंट सेक्शनांत घालता. जायत हां ऐकया ती. आतां मी सांगता सुचे बालकांड. बालकांड म्हळ्यार रामान कशी जन्म घेतले म्हूण. कोसला म्हणजे एक देश. त्या देशा खंय आशिल्ले म्हळ्यार सरयू नदी लागीं आशिल्ले. त्या देशाचे सरयू नदी लागीं एक अयोध्या म्हणजे गांव आशिल्ले. ते गांव मस्त व्हड, भारी चंद गांव. लायक लायक उद्यानवनां मागीर अंगडी सकड आशिल्ले. पळोवचेक 2 दोळ पावना तितले चंद गांव ते. त्रेतायुगांत इक्ष्वाकू वंशाचे एक दशरथ महाराज तो ते राज्यभार करता आशिल्लो. ताका 8 जन मंत्री आशिल्ली. तो 8 जन मंत्रींत सुमंत्रा म्हणटालो एकलो मंत्री तो दशरथ महाराजाक भारी प्रितीचो. हे दशरथाक 3 जन बायल, कौसल्या, सुमित्रा आनी कैकेयी. हांकां खंयच्याक उणी नाशिल्ले. पुरा सुख भोग आशिल्ले जाल्यार ते राजाक एकच आलोचन आशिल्ले. कसन म्हळ्यार ताका एक वरें चेडूं नाशिल्लें. चेडूं ना जाल्यार हें राज्य मुखारसून कोण चलोवन व्हरचें म्हणजे आलोचन. तशी आलोचन करता करता चिचे प्राय जाले तेजे दशरथाक. मागीर तो पुत्र संताना खातीर एक अश्वमेध याग करता. ते अश्वमेध यागांत ऋष्यशृंग महर्षीक आपयता. मागीर ते ऋष्यशृंग महर्षीनी यज्ञ करता आसतना तेन्ना कसन जाता म्हळ्यार ते यज्ञकुंडातून महा तेजस्वी जावन सुट्टसले एक अग्निदेव भायर येवन दशरथाक एक भांगराच्या वाट्यान तो पांय सांड दिवता. सांड दिवन दशरथ महाराजाक सांगता, तुगेले हें यज्ञ देखून सगळ्यांक भारी खोशी जाल्लो आसा. तशें देखून तूं हें पांय सुकावन तुगेले 3 जन बायलांक वांटुका म्हण सांगता. ताजे निमित्त तुका चेडूं जाता ती म्हण सांगून वता. तेन्ना हें दशरथ महाराजाक भारी खोशी जाता. तो घरकडे ते पायस घेवन
वचून कौसल्य कापयता. कौसल्ये हें पायस पिवन वरलें अर्द अर्द पुरो जनकय वांटी म्हूण सांगता. ते पायस तिन्नी जन राणी तांणी कुशीर स्वीकार करतात. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ತೆಗ್ಗಜನ್ ಗರ್ಭವತಿ जावन चरडूवाले आगमन जाता. ते चैत्र शुक्ल नवमीचे पुनर्वसू नक्षत्र दिवसू फस्टाक जन्म घेत तसलो प्रभू श्री रामचंद्र कौसल्यक जावचे तसल चरडू. तागे नंतर कैकेयीक भरता म्हणजे तसल चरडू. तशी ती सुमित्रे लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न म्हणजे 2 चरडूंक जन्म दिता. हें पळोवन दशरथ महाराजाक भारी खुशी जाता. तो चेडवांक जातकर्म नामकरण उत्सव सक्कड करता. 1 दिवस वरे ताका चेडवांक सोन राखचेच साध्य ना. लुट्टू अशें ताणें. अशें आसतना एक दिवस ते दशरथ महाराजाला आस्थानाक विश्वामित्र महर्षी येता. ते विश्वामित्र महर्षीक पळोवन दशरथ भाळ खुशीन ताका स्वीकार करून गेलो. ताणें आयलेलो उद्देश कसो न्ही म्हूण निमगीता. तेन्ना विश्वामित्र महर्षी सांगता, राजा तूं केल्लो सत्कार म्हाका भारी खूश जाला. जाल्यार कसन म्हळ्यार हांव एक यज्ञ करता आसा. ते यज्ञ करचेक मस्त तोंदरे जाता आसा. थंय मारीचा सुबाहू म्हणजे तसो 2 जन राक्षस आसा ती. तांणी म्हाका रक्ता मांस पुरा हाण यज्ञांत घालता आसा ती. तशें करून तांकां संहार करता हाका तुगेले पूत जावन आशिल्लो प्रभू रामचंद्राक पेटोवचो म्हूण निमगीता. यज्ञ जाल कुडले हांव रामाक वापस पेटयता. तूं मेगलो तुगेले रामाक पेटोवन दी म्हूण सांगता. हें आयकून दशरथ महाराजाक बेजार जाता. तो आनी कसलो म्हळ्यार चेडवाक सोणू आसनाशिल्लो तो मनुश्य ताणें रामाक सोण कशें अशें. तशें करून तो सांगता, महर्षी तुमकां जाय जाल्यार हांवच येता. जाल्यार रामाक मात्र हांव पेटोवन दिना. तें एक सोण म्हाका कसलेय विंगड निमगी येता म्हूण सांगता. त्या महर्षीक मस्त खोप येता. जायत तुका दिवचें जायना जाल्यार व्हड ना हांव आनी वता म्हूण सांगून भायर सरता. तेन्ना कसन करचें म्हूण कळना दशरथ महाराजाक. विश्वामित्र लुट्टू पेटोवन दिता. राम लक्ष्मण 2 जनांक विश्वामित्र लुट्टू पेटोवन दिता. रामान खंय आसता की लक्ष्मण वरे थंयची न्हय तशींची थंय राम आनी लक्ष्मणाक बला अतिबला म्हणजे तसले 2 मंत्र सांगून दिता. हे मंत्रांत कसो उपयोग जाता म्हळ्यार खंयचेय नमुन्याचे रोग जावं भूक जावं कसो न्ही जायना. ते तांकां आनी काही पराक्रम ज्ञानी जावं तशें करता. तशी जाता आसतना वता वता थंय रात्री जाता. तांणी मस्त रान तें तांकां रातचें कसो न्ही वेवस्था वरें आसना. जाल्यार न्हंय आसता. ते न्हंयेंत लेगीची तांणी त्या दिवस रात्री काडटात. मागीर सकाळीं उठून संध्या वंदन सकट करून गायत्री मंत्रान सांगून थंय चुकून तांणी ते गजान भायर सरतात. कोण कोण चेडवान विश्वामित्र महर्षी राम आनी लक्ष्मण. तशी वता आसतना गंगा नदी ते गंगाचे न्हंय दांटून वता आसतना एक व्हडलें रान. त्या रानांत एक ताटकी म्हणचेकली राक्षस आशिल्ली. ती ताटकी म्हणजे तसो राक्षसीक संहार करता जावन आसता. तेन्ना महर्षी सांगता रामाक, काळोख जावचे भितरी हे ताटकी राक्षसीक तूं संहार करका म्हूण सांगता. तेन्ना राम कुडले एक दिव्यास्त्र घालून ताटकीक वध करता. हाजी पळोवन विश्वामित्र महर्षी खुशी जाता. नेक्स्ट डे तांणी कसं करतात ती थंय चुकून भायर सरतात. तदनंतर दिवस तांणी यज्ञ प्रारंभ करतात आनी राम लक्ष्मणांक हे रक्षणेचे भार वयसून दिता. राम आनी लक्ष्मण सकाळ म्हणनाशी रात्री म्हणनाशी सकट निद्द नाशी तांणी कसलेय तोंदरे जायनाशी ते यज्ञ अडेतडे नाशी जावका म्हणून मस्त एक रक्षण दितात. ते यज्ञ कार्य जाता आसतनाची यज्ञ वेदिकेंतू रक्त मांसाचे एक पावस अशें येवन पडटा. तेन्ना राम मात कोण पळयतना थंय मारीचा आनी सुबाहू म्हणजे राक्षस धांवन येता आसतात. तांनीच ते यज्ञ जायनाशिल्ले म्हणजे उपद्रव दिता आसतात. तेन्ना राम कुडले तागेले अस्त्र सोडून तशी आग्नेय अस्त्रान सुबाहू वयर सोडून तांकां 2 जनांक तो एक धूर कितले की धूर समुद्र वयर वचून पडचे तशें करता. ताजे निमित्त ऋषीमुनी तांकां भारी खूश जाता आनी तांगेले यज्ञाक कसलेय विघ्न नाशी निर्विघ्न जावन समाप्त जाता.
हाजे मुखार कसन जाता म्हणून हांव तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन सांगता. आयची क्वेश्चन कसं म्हणा रे, राम आणि लक्ष्मणानं खंयचे राक्षसीक संहार केले म्हणून. तुमगेल उत्तर कमेंट सेक्शनात घालाची. तशेंची तुमकां हे व्हिडिओ लायक जाता आनी काही मुखार सुद्दां म्हण दिसले रे त्यामध्ये कमेंट सेक्शनात घालात. तुमगेल अभिप्राय पळोवन आमी मुखार हे व्हिडिओ असेल करपाची नाका म्हणून तुमगेल अभिप्राया वयरे आमी नेक्स्ट व्हिडिओ कंटिन्यू करतात. जायत हांव आनी नेक्स्ट व्हिडिओंत मेळटा. धन्यवाद.